The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. नमस्कार. वॉइस ऑफ GSB चारी सीजन प्रारंभ जाता अस. काली एक राउंड ऑडिशन जाल्लेलें आसा. काली साधारण एक 17 जन काली सिलेक्ट जाल्ले आती. मागीर एक कसं म्हणा आमी ह्या वेळा कसं केला म्हळ्यार हाजे फुडले 3 राउंड्स आहा तूं खंयचे जाल्लेले आसा 3 वॉइस ऑफ GSB 3 सिजनाचे तांतू फायनलान तूं विन जाल्यार सोड मागीर कोणाय येव येत म्हूण जाल्यार तांकांय वापस एक येव येता म्हूण आमी केलेले. तांतू स्वल्प एक 5 की 6 जन आयल्यात म्हूण दिसता. बट तांकां आमी ऑडिशन दवरनी म्हळ्यार तांणी ऑलरेडी ऑडिशन जावन 3-4 राउंड आयिल्ल्यांक मात्र आमी ऑडिशन ना म्हूण केला. म्हळ्यार तांणी ऑलरेडी प्रूवड तांणी केपेबल ऑफ कॉम्पिटींग म्हूण तांकां ऑडिशन दवरनी ताका म्हूण सांगता. म्हळ्यार तुमकां मागीर दिसून येता तांकां कशें जालें ऑडिशन ना आमकां मात्र कशें जालें तशी न्हय. तांणी ऑलरेडी ऑडिशन पास जावन ताजी मागीर 3-4 राउंड जातरी आमी लास्ट 3 राउंडात प्रति वेळा कसं म्हळ्यार 4-5 राउंड्स आसता. तातूंत लास्ट 3 राउंडा कोण आयल्या ती तांणी वापस येता म्हण जाल्यार तांकां ऑडिशन ना. तेची फर्स्ट राउंड आतां आउट जाल्लेलो आसा पळय तांणी वापस ऑडिशन घेवका म्हण केला. ताका म्हण म्हळ्यार फर्स्ट राउंडात कोणें आउट जालें म्हण जाल्यार तांकां 3 वर्सांत तांणी म्हाका शिवचे चान्सस आसता स्वल्प जनांना सिंगिंगात. मुखार वचचे चान्स आसा. मुखार गेल्यात म्हण जाल्यार तांकां वापस येवची कांय तोंदर ना न्हय. अशी पुरो आमी आमगेले कॅल्क्युलेशनार तशें केलां. आनी तुमी आरामेर म्हणा ती कसले हांगा कसले कोणाकय एक इनजस्टीस जायना. हांव प्रति वेळा सांगता प्रति सिजनातूय सांगता प्रति राउंड्सांतूय सांगता. हांव ताका म्हण म्हळ्यार तुमी घरल्या कशी म्हणटा ती तशी म्हणा ती हांगा कोणाकय इनजस्टीस जायना. म्हळ्यार आमी इतली वर्स तकून संगीत 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 म्हणून संगीतांत बुड्डील मितीन आमी तुमकां कोणाकय इनजस्टीस केल्लें म्हण जाल्यार तें आमी इतली वर्साच्या संगीताक केल्लेचे इनजस्टीस आनी द्रोह जाता ते करूं आमी तयार आसता. हांवें ना आमी तयार आसना ती. तेजे मितीन कोणाकय इनजस्टीस जायना. तुमी आरामेर म्हणा ती. आमी खंयची बेज म्हळ्यार तुमी श्रुतीर म्हणटा की आनी तुमगेलें एक्सप्रेशन कशें आसा तुमगेलो ताळ परफेक्ट आसवय आनी तुमी लय परफेक्ट आसवय कशी प्रेजेंट करता ती हें पुरा विचार येवन ताजी बेजारी आमी आनी कितली आमकां आजी सिलेक्ट करूं येता तितली जनाल भितर तुमी आयले म्हण जाल्यार तुमी सिलेक्ट जाता ती तशी. हातूंत एक व्हड एडवांटेज कशें म्हण म्हळ्यार मस्त राउंड्स आशिल्ले मितीन त्या राउंड्सा वेळार मस्त जन जज्जस येता ती. ते जज्जस तांकां 20 वर्सां 25 30 वर्सां पुरा हातूंत अनुभव आसता त्या पुरा तुमकां तांणी वांटता ती. ताजे मितीन एक दोनीच कसं म्हण म्हळ्यार वॉइस ऑफ GSBचे एक कार्यक्रमा मितीन हांव खंयची पुरा विंगड विंगड देश वता थंय पुरा आमगेले आमची गेले कोण आसता ती तांणी पुरा सांगता ती वॉइस ऑफ GSB वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ आमगेले GSB. आनी आमगेले GSB समाजांत कोण कोण कलाविद आसा ती कितले चंद चंद म्हणटा ती त्या पुरा आमकां कळतस. ताजे खातीर आमी यूथ ऑफ GSB मस्त थँक्स सांगता ती म्हणून पुरा कडेन म्हाका मस्त जनान सांगला. लास्ट एक 2 म्हयने हांव अमेरिका आशिल्लो. अमेरिका कार्यक्रमा वेळार प्रति एकडें आमकां आमचे गेल्यान येवन सांगिल्लें तेच कसं म्हळ्यार इतले पुरो आमकां आमगेले जनाक सपोर्ट मेळटा आसा फुडें आमकां न्ही नाशिल्लें म्हणून वय. आतां आमी पुरा मनची संदर्भान म्हळ्यार 45 years बॅक हांव सांगता तेन्ना कसलेंय ना आशिल्लें जाल्यार आमगेले संगीताची ताणी कसो आसा पळय त्या तान्नी मितीन आमी मुखार गेल्यात. तेजे मितीन तुमकां व्हड अवकाश हो आनी प्रायज म्हणून मात्र लेखूं नाका ती. ऑफकोर्स प्रायज आसा. प्रायज ह्या वेळा कॅश प्रायज व्हड आसा. फर्स्ट एंड सेकंड कॅश प्रायज मस्त व्हड आसा. मस्त व्हड म्हळ्यार मस्त व्हड आसा. ते कितले म्हण आमी सांगचे म्हणके ना आतां तशें जाल्यार मितीन सांगनी जाल्यार ते मात ते एक पार्ट जाल्यार ताजी पयशी चड तुमी कितले जनां पावता ते आमगेले तें मुख्य.
आमगेले जे नापावले वे आमी बद्द कलाविद जेतात. खंयचेय कलाविदाक एक अवॉर्ड मेळ्ळें म्हळ्यार 1 निमिशा काम तें एक अवॉर्ड घेतले वचून स्टेजार वचून कोणकी एक VIP लागी एक ते अवॉर्ड घेवन येवचें तितलेच. जाल्यार आमी पद म्हणटना येद्रा एकलो बैसून तो मस्त आनंद भोगून क्लॅप मारता पळय त्या केन्नाय आमगेल्या काना भितर आसता. ताजे पशी व्हड अवॉर्ड ना एका कलाविदाक. तशें जे मितीन तुमी सकडाक पावची म्हणके तुमगेले प्रयत्न करात. तुमगेले प्रयत्न तुमकां आमगेले सहकार म्हणून सांगता. आनी आमी प्रारंभ करुया आयचे ऑडिशन. आरा मेर म्हणत सकड नमस्कार. सकडाकय शुभेच्छा. देव बरें करो. यूथ ऑफ GSB ऑडियन्साक नमस्कार. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स ह्या कार्यक्रमाचे ऑडिशन राउंडाक डे 2 तुमकां पुरे जनाक मोगान स्वागत करता सर. आयच्या ऑडिशन राउंड प्रारंभ करचे फुडें आमगेल्या जजेसांक एक मोगान स्वागत करचे एक आमगेलें कर्तव्य. तांकां एक स्वागत करुया. आमगेलो आजी दोनी जजेस आसाची तातूंत भितर सुरय जज श्रीमती अनिता प्रभू हांकां आमी यूथ ऑफ GSB तर्फे मोगान स्वागत करता सर. तशीच आमगेल्या महानिर्णायक जावन आशिल्ल्या श्री पुत्तूर नरसिंह नायक मामूय आसा हांकांय ह्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स ऑडिशन राउंडाच्या डे 2 आतां प्रारंभ जावचे आसा. आमगेलो ह्या ऑडिशन राउंडाच्या फर्स्ट कंटेस्टंट आतां तुमगेल्या मुखार येवचे आसा गणेश प्रसाद नायक. म्हगेलें नांव गणेश प्रसाद नायक. हांव मंजेश्वरा देखून आयला. ओ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ. ಚೆಲುವಾದ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೈಯ ಸುಟ್ಟಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣ ಸುಟ್ಟಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣ. ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಇಳಿಯಬೇಡ ಗೆಳತಿ. ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಇಳಿಯಬೇಡ ಗೆಳತಿ ನೀ ಇಳಿಯಬೇಡ ಗೆಳತಿಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ. ತತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಮುತ್ತು ಮೊಲದ ಹಿಂಡು ಮುತ್ತು ಮೊಲದ ಹಿಂಡು. ಓ ಓ ಈ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ನೀನೆತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬಳ್ಳಿ. ಈ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ನೀನೆತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬಳ್ಳಿ ನೀನೆತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬಳ್ಳಿ. ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿತೇನೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿತೇನೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ. थँक यू व्हेरी मच. तुमकां मागीर तिळशितात आमी यूथ ऑफ GSB तकून तुमकां तांणी इन्फॉर्म करतात. म्हगेलें नांव गणेश प्रसाद नायक मंजेश्वर म्हणून. हांव मंजेश्वरा देखून आयला. हें फर्स्ट टायम हांव पार्टिसिपेट करता यूथ ऑफ GSBचे हें वॉयस ऑफ GSB कार्यक्रमांत. मस्त एक्सपेक्टेशन्स दवरून आयला. मस्त खूश जाली म्हाका पार्टिसिपेट करून.
अंतु म्हाका सिलेक्शन जावच्या पुरो म्हणून सांगून हांव एक एक्सपेक्टेशन दवरतास. थँक्यू. ऑडिशन राउंडांतू आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट प्रज्वल पै. ಮಿಗೆಲ್ ನಾವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೈ ಆ ಪಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಹತ್ತುಲನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನ ಚಂದಿರ ಮುಖ ಸಿರಿ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನ ಚಂದಿರ ಮುಖ ಸಿರಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂದು ದಯವ ತೋರೋ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ಗುರುವೇ ದೊರೆ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನ ಚಂದಿರ ಮುಖ ಸಿರಿ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನ ಚಂದಿರ ಮುಖ ಸಿರಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂದು ದಯವ ತೋರು ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ಗುರುವೇ ದೊರೆ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ಗುರುವೇ ದೊರೆ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತು ದೇಹ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತು ದೇಹ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತು ದೇಹ ಏನೋ ಸ್ಥಿರವೋ ತನು ಮೌನಿ ವ್ಯಾಜನೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ ಹೋಯಿತು ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲೈಶಿಕವರ ವಿಠಲೇಶ ದಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ಗುರುವೇ ದೊರೆ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ಗುರುವೇ ಎಂದು ಕಾಣುವೆ ಗುರುವೇ. विंगड खंयचेय पद आस की तुगेलो भावगीत जावो कसलें आसा की ना ओके जायत. ಮಿಗೆಲ್ ನಾವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೈ म्हणू ಆ पाणेमंगळूर तुला नायला हांव सीझन 4 हाक फर्स्ट टायम जॉइन जावचे येदोळ हांव जॉइन जायनी मस्त एक्सपेक्टेशन दवर नायला मस्त ಸ್ವಲ್ಪ नर्वस फील जाला तल्यार वाटना म्हणून दिसता जर्जा साला कसं डिसिजन म्हणू डिसिजना प्रकार सिलेक्ट जाता म्हणू दिसता मायरी जर्जा साला ओपिनियन. थँक्यू. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया. ऑडिशन राउंडाच्या नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता नरसिंहा पै. ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಪೈ म्हणू हांव उडपी साकून येता सर. मंत्रालय मंदिरा प्रभु मंत्रालय मंदिरा मां पाहि मंत्रालय मंदिरा मां पाहि मंत्रालय मंदिरा मां पाहि मंत्रालय मंदिरा मध्ववेद मुनि सद्वंशो
मध्ववेदमुनि सद्वंशोद्भवा अद्वैतारण्य सद्वितिहोत्रा मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा सुधीन्द्रयतिकर पदुमोद्भवा सुधीन्द्रयतिकर पदुमोद्भव सुधी गुरु राघवेन्द्र कोविद कुलवर्या सुधीन्द्रयतिकर सुधीन्द्रयतिकर पदुमोद्भव सुधी गुरु राघवेन्द्र कोविद कुलवर्या दण्डधरा कोदण्ड पाणिपद दण्डधरा कोदण्ड पाणिपद पुण्डरीक ध्यानाखण्डमते त्वं पुण्डरीक ध्यानाखण्डमते त्वं मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा सुरधेनुकल्पतरु वरचिन्तामणि सुरधेनुकल्पतरु वरचिन्तामणि शरणागतजन परिपाला त्वं सुरधेनुकल्पतरु वरचिन्तामणि शरणागतजन परिपाला त्वम् अभिनव जनार्दन विठ्ठलनापद अभिनव जनार्दन विठ्ठलनापद जनार्दन विठ्ठला विठ्ठला अभिनव जनार्दन विठ्ठलनापद अभिवन्दित गुरु मुनिकुलोत्तमा अभिवन्दित गुरु मुनिकुलोत्तमा मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा मां पाहि मन्त्रालय मन्दिरा राघवेन्द्र मन्त्रालय मन्दिरा राघवेन्द्र प्रभो राघवेन्द्र प्रभो थँक यू. कसं करूया तुम्ही सांगायची. हांव सांगता हांवें नेक्स्ट रावंड यो येता. थँक्यू सो मच. ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB ಸೀಸನ್ 4 ಹಜ್ಜೆ ऑडिशनाक लागून मुखारचे राउंडाक डायरेक्ट सिलेक्ट म्हळ्यार नायक मामान तन्नाची पद्य ऑडिशनान म्हणलां पद्य आयकुनूच तुमी नेक्स्ट राउंडा सिलेक्ट जाल्लीची म्हूण सांगली म्हण जाल्यार तो एक व्हड विशय. त्या विशय आतां
कन्नड ऐकून तेलून भायर येवन आतां तागेले एक अभिप्राय सांगूक काय म्हणटा नरसिंह पै उडपा लागून निमगू कशें जाल्लें तागेले त्या नायक मामान सांगतना ताणें ते पांय पडलें आसा वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स कसा म्हणटा मस्त खुश जालें सिलेक्ट जात म्हूण लेक्कन हांव बट सिलेक्ट जाल्लो तेवे नायक मामान ते ऑन द स्टेज सांगेल मस्त खुश जाला न्ही काही रोमांचन जाल्ली की वय वय बा गोस बम्स म्हणटा ना बा नेक्स्ट राउंड आनी काही लायक कोर हांव सांगता म्हूण सांगता हांग येताना त्या सप्पन आशिल्ली की तुका ना हांव म्हळ्यार कशें जाल्यार जो व्हडना पार्टिसिपेशन मस्ट म्हळ्यार मुगेल अम्मान केन्ना सांगचें मागीर हांवें मुगेल टिचर्सान सांगून मात ते अभ्यासून घेतला आतां ते आयकून आयलो मागीर काय ना देवाल्या सो आज रात्री लागून सप्पन यायची की नेक्स्ट कसं म्हणचे कसं म्हणचे नायक माम कसं म्हणटा ना बा आनी आराम आनी ताणें सांगल्यावर ना तशें कशें फुडें ऑल द बेस्ट देव बरें कर थँक्यू ऑडिशन राउंडांतू आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट प्रभात नायक. मिगेल नाव प्रभात नायक हांव हेब्रितूल्यान आयला. हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई. कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है. कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी. कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. थँक यू. विंगड खंयचेय भजन्स जावं कसले आस की ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ, ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗಧರಾ ಶೀಲನೆ, ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ. ओके थँक्यू. मिगेल नाव प्रभात नायक म्हणू. हांव हेब्रितूल्यान आयला. वॉयस ऑफ GSB हांव 3 सीझन तुल्यान फॉलो करता सर, जाल्यार आतां म्हाका पार्टिसिपेट करनी आशिल्लें. हें म्हगेले वय फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स. हां ऑडिशन चांग रितीर जाला आनी वय जड्जस डिसिजन वयरी तितलेच. थँक्यू.
ಸೆಂಚುರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಸ್ ಮಾಂಟೆಜೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ आमगेल मुखार येता सर स्निता राव. नमस्कार मेगल नाव स्मिता राव हांव बोळूर नॅशनल मंगळूरान तुकून आई मंजिलें रुसवा है खोया है रास्ता आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा ये मेरी जमानत है तू मेरी अमानत है आ मुझको इरादे दे कसमें दे वादे दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने करम की करदाएं कर दे इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं वक्त भी ठहरा है कैसे क्यों ये हुआ काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ तू रूह की राहत है तू मेरी इबादत है अपने करम की करदाए कर दे इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं थैंक यू. तुगेले भजन भावगीत गझल कसले की तमणा पूरा राउंड्स येता तशी ताजे खातीर एनीथिंग अदर दॅन फिल्मी वय हांव एक भजन सांगू मधुरं मधुरं हरिनामं मधुरं मधुरं हरिनामं राधा प्रियकर घनश्यामं राधा प्रियकर घनश्यामं मधुरं मधुरं हरिनामं दीनबन्धु हे गिरिधारी सुन्दर यमुना तीरविहारी केशव माधव हरिनारायण मनमोहन संगीत सुधालय मधुरं मधुरं हरिनामम्. ओके मा थँक यू. नमस्कार मेगल नाव स्मिता राव हांव बोळूर नॅशनल मंगळूरातून आसचें सो वॉयस ऑफ GSB म्हळ्यार लायक प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळ्ळेले आय एम व्हेरी ग्रेटफूल मितीन म्हळ्यार सिंगींग मिगेल ऑलवेज एक पॅशन जावन आशिल्लें एक व्हेरी नायस प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळ्ळेलो आय कांट थँक इनफ सो थँक यू सो मच इट वॉज अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. ऑडिशन रौंड ಅಂತೂ आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टेंट जयंती प्रभु. मेगेल नाव जयंती प्रभु हांव मंगळूरादकून आयल्या ನೀ ನಡೆವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹೂವು ಬಾಡದಿರಲಿ
ಈ ಬಾಳ ಬುತ್ತಿಯಲಿ ಸಿಹಿ ಪಾಲು ನಿನಗಿರಲಿ. ಈ ಬಾಳ ಬುತ್ತಿಯಲಿ ಸಿಹಿ ಪಾಲು ನಿನಗಿರಲಿ. ಕಹಿ ಎಲ್ಲ ನನಗಿರಲಿ. ನೀ ನಡೆವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹೂವು ಬಾಡದಿರಲಿ. ಈ ಬಾಳ ಬುತ್ತಿಯಲಿ ಸಿಹಿ ಪಾಲು ನಿನಗಿರಲಿ. ಕಹಿ ಎಲ್ಲ ನನಗಿರಲಿ. ಸಹನೆ ಮೀರಿ ಕಾಣದ ಕೈ ಮಾಡಿತೇನು ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇರಲಿ ನನಗೆ ನಿಂದನೆಯಲ್ಲ. ವಿಧಿಯು ಹೂಡಿ ಒಳ ಸಂಚನ್ನು ಒಡೆಯಿತೆನ್ನ ಹೊಂಗನಸನ್ನು. ನೋವ ನುಂಗಿ ಬಾಳುವೆ ನಾನು. ಸುಖವು ನಿನ್ನ ಕಾಡಿತೇನು. ಈ ಬೇಗೆ ನೀಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಲಿ. ನೀ ನಡೆವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹೂವು ಬಾಡದಿರಲಿ. ಏನೇನು ಬಯಸಿತು ಮನಸ್ಸು ಕೈ ಸೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಗಸು. ಕೈ ಜಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕನಸು. ಆಸೆ ಮರೆತರೆ ಲೇಸು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಬಾಳು ಇಂತೇ ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಚಿರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಬೇಗೆ ನೀಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಲಿ. ನೀ ನಡೆವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹೂವು ಬಾಡದಿರಲಿ. ಈ ಬಾಳ ಬುತ್ತಿಯಲಿ ಸಿಹಿ ಪಾಲು ನಿನಗಿರಲಿ. ಕಹಿ ಎಲ್ಲ ನನಗಿರಲಿ. ಸಿಹಿ ಪಾಲು ನಿನಗಿರಲಿ. ಕಹಿ ಎಲ್ಲ ನನಗಿರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आज ही वॉइस ऑफ जीएस बिन तो पार्टिसिपेट करनो भारी खुशी जाता सर. लास्ट टाइम एज बारा शिलिमती आमकां पार्टिसिपेट करूं जाय नाशिल्लें. ह्या पट्टी पार्टिसिपेट करनो भारी एक खूश जाल्ल्या. ताजे खातीर यूथ ऑफ जीएसबीका मस्त थँक्स सांगता आसा हांव. ऑडिशन राउंडान तूं आमगेर मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट गणेश प्रभू. हाय म्हगेलें नांव गणेश प्रभू. हांव मंगळूरा दाखोवन. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना. मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना. दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना. चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना. अंधेरा तेरा मैंने ले लिया. मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया. चन्ना मेरे आ मेरे आ. चन्ना मेरे आ मेरे आ. चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया. ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ. चन्ना मेरे आ मेरे आ. चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया. ओ पिया ओ पिया ओ पिया. महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है. गम तो नहीं है. किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है.
कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। ओ पिया ओ पिया माझला इतकेचे सांगा कोणी हृदयाची छेडली ही तार कोणी ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ತ್ರಿಲೋಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಖಾಲಿನೇ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಗೆಯ ನಿಂಶಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೀಡು ಅನುರಾಗದ ಉಮ್ಮದ ಕೇಸರಿಯ ತೇರ इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया रंगु निन्न संगवू ನಿಂತೋಣೆಣಿಯೋಣವ ಹೂಗಲ ಸೋಣೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ವಿವರಿಸು ನೀನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ऑडिशन राउंड तू आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट वेंकटेश प्रभू. नमस्कार हांव वेंकटेश प्रभू म्हणू मंगळूरादकून. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं के पलखे बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मी को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं। कितनी खुशबुएं है बाग में मिले, हाँ कितनी खुशबुएं बाग में मिले। मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं। मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं के पलखे बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मी को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। थैंक यू. विंगड खंयच्याय फॉर्म ऑफ म्युझिक आसकी विंगड भजन सांगता. हे गणपति हे गणपति हे गणपति हे गणपति हमें शक्ति दो हमें भक्ति दो हमें शक्ति दो हमें भक्ति दो।
ज्ञान का वरदान देकर संकटों से मुक्ति दो हे गणपति, हे गणपति. थँक्यू. थँक्यू. हाजे फुडें मस्तू प्रोग्राम्सा पार्टिसिपेट केला, मस्तू कॉम्पिटिशन्सा पार्टिसिपेट केला कॉलेज लेवलारी आम्हाला बँकांत आनी पुरा. बट असले स्टेज मेळ्ळी खंय आमगेले व्हरलेले GSB कम्युनिटी वटू पार्टिसिपेट करून आमी एक पद्य सांगची वरी तशी यूथ ऑफ GSB थँक्स सांगता आनी असले आमकां स्टेज दिलेल्याक अपास थँक्स म्हणटा. थँक्यू. ऑडिशन राउंडान तू आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट के सुदर्शन कामत. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं. कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभं. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम न चाहते नहीं, गोपियों की तरह तुम न चाहते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभं. सुदर्शन कामत मंगळूर. थँक्यू. विंगड खंयचे आसकी तुमगे लागी गजल भजन. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ती सारी साधियेल्या, तेणे मुक्ती चारी साधियेल्या, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.